नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. G7 परिशदेन वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावले कॅनडान. G7 देशाच्या अध्यक्षा बरोबर तशेंच जागतिक संस्थांच्या मुखेल्यांं बरोबर करतले चर्चा. G7 परिषद अर्ध्यार सोडून अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प पावले वॉशिंग्टन. इराण इस्रायल संघर्षाच्या फाटभुंयेर तेहरानाच्या नागरिकांक वाठार सोडपाचो दिलो सल्लो. देशाच्या सगळ्यात व्हड गतीशक्ती मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलाचे उक्तावण. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी 5वो बावटो दाखोवन केले उक्तावण. काँग्रेस आणि इंडी गठबंधन जागतिक जनगणनेविशीं निर्माण करता भ्रम. भाजपान विरोधकांक धरले धारेर. शिक्षणाबरोबर कुशळटाय म्हत्वाची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे वाठारांत नव्या फार्मसी कॉलेज स्थापणुकेविशीं केले जाहीर. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 2 दिसांच्या कॅनडा भेटेर आयज सकाळी कॅल्गरी पावले. कॅनास्किन्स हांगा जावपी G7 परिशदेन ते वांटो घेतले. ऊर्जा सुरक्षेचो फुडार, तंत्रगिन्यान, साधन सुविधा आणि गुंतवणूक ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर G7 परिशदेन जावपी चर्चा सत्रांत प्रधानमंत्री वांटो घेता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सलग 6वी G7 परिशद थारतली. ह्या वेळार G7 देशाचे फुडारी तशेंच तातूंत वांटो घेवपी हेर देशांचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे मुखेली हांच्या बरोबर वेगवेगळ्या संवेदनशील जागतिक विशयांचेर प्रधानमंत्री चर्चा करतले. कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्ने हांच्या बरोबर द्विपक्षीय बसका प्रधानमंत्री वांटो घेतले. जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज हांणी G7 परिशदेविशीं म्हायती दितना अस्तंत आशियाई भागांत चालू आशिल्ल्या संघर्षाविशीं तशेंच रशिया आनी युक्रेन हांच्या मदीं तणावाच्या परिस्थितीचो G7 परिशदेन मुखेल विशय थारतलो अशें तांणी सांगलें. कॅनडाचे कार्यवाह उच्चायुक्त चिन्मय नायक हांणी खबराकारांकडे उलयतना भारत देश जागतीक मळार कितलो म्हत्वाचो आसा हे G7 परिशदेसारख्या उच्चस्तरीय व्यासपीठावेल्यान दिसून येता. हातूंत भारत देश वेगवेगळ्या जागतीक विशयाचेर जावपी चर्चासत्रांत निर्णायक भूमिका घेतलो अशी आस्त आसा अशें तांणी सांगलें. आज की थीम है दुनिया में. दूसरी बात G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि. इतल्या मजगती कॅनडान रावपी भारतीय समुदायामदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कॅनडा भेटेक लागून खुबशेचे वातावरण आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देश उंचेल्या पांवड्यार पावला अशें मत ताणें उक्तायलां. सब लोग बहुत बहुत खुशी हैं. मोदी जी आ रहे हैं. मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं और कनाडा बहुत बहुत जल्दी ग्रो कर रही है. तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं. सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे. यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट है मोदी जी की. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. बहुत खुशी हैं, बहुत, क्योंकि मोदी जी तो ग्रेट हैं और मोदी जी को जब से मोदी जी इंडिया में अपनी कमान संभाली है तब से हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा हुआ है. मैं 24 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या पहले सिचुएशन होती थी यहाँ पर और आज क्या है, बहुत फ़र्क है मोदी जी के आने से. बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर हमारे लिए देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्पेशली मैं गुजरात से हूँ, राइट. सो वी हैव नोन मोदी जी फॉर लॉन्ग टाइम, राइट. और हमें इधर पूरी कॉमेडी, मेरे को 1000 फोन आ चुके कि कुछ कर रहे हो, कुछ इधर इकट्ठा करो, हाउडी मोदी जैसा कोई करते हैं. तो इधर की पब्लिक बहुत एक्साइटेड है. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प कॅनडान चालू आशिल्ल्या G7 परिशदेच्यो कार्यावळी अर्ध्यार सोडून वॉशिंग्टन परतले. इस्रायल आणि इराणा मजगती चालू आशिल्ल्या तणावाच्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर तांणी हो निर्णय घेतला अशें दिसून येता. G7 परिशदेन वांटो घेवपी फुडाऱ्यांनी जारी केल्ल्या एका जोड निर्णया उपरांत ते परत वॉशिंग्टनात परतले.
अस्तंत आशियाई भागात तणाव कमी जावचो अशें G7 फुडाऱ्यांनी निवेदन सादर केलां. फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी इस्रायल आनी इराणा मजगतीं युद्धबंदी खातीर चर्चा चालू आशिल्ल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी G7 फुडाऱ्यांक सांगलां अशी माहिती दिली. ट्रम्प हांणी सामाजीक संकेतस्थळार घातिल्ल्या संदेशान आपल्या वचपाचो इराण आनी इस्रायल मदींच्या युद्धबंदी विशीं कांयच संबंद ना अशें स्पश्ट केलां. अमेरिकेच्या सुरक्षा सचिव कॅरोलिन लेव्हिथ हांणी जारी केल्ल्या संदेशान राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे आयज राष्ट्रीय सुरक्षा समिती बरोबर चर्चा करतले अशी माहिती दिली. राष्ट्रपती ट्रम्प हांणी इस्रायल आनी इराणा मजगतीं चालू आशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर तेहरानांतल्या लोकांनी त्या वाठारांतल्यान बेगोबेग वचपाचो सल्लो दिला. इराण परमाणु कबलात करपाक सोदता अशें ट्रम्प हांणी नमूद केलां. देशाच्या सगळ्यांत व्हड गतीशक्ती मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलाचें उक्तावण आयज केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या हस्तुकीं 5वो बावटो दाखोवन जालें. ह्या वेळार हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हजर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पाची निर्मिती मारुती सुझुकीच्या सहयोगान केल्या अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है. पिछले साल 2024-25 का जो वर्ष था वो भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम वर्ष था क्योंकि अब भारत की रेलवे दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आई कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में और पैसेंजर कैरिंग में. तो एक तरीके से बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है. इस माइलस्टोन को मेंटेन करना है, फैसिलिटीज़ को और सुधारना है. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी ह्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार हजर आशिल्ले. तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप करतना हो पावंडो हरियाणाच्या भांगराळ्या फुडाराची पांयाभरण आसा. आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है. एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है. यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा. काँग्रेस आणि इंडी गठबंधन जातीगत जनगणनेविशीं भ्रम निर्माण करता असो आरोप करीत भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी विरोधकांक धारेर धरले. इंडी गठबंधनान कोणाचेच बरे केल्ले ना. काँग्रेसीन हिमाचल, कर्नाटक आनी तेलंगणाची वाट लायल्या. इंडी गठबंधन आरक्षणाच्या नांवान वोट बँकाचें राजकारण करता असो आरोप सुधांशु त्रिवेदी हांणी केलो. आज सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री मोदी जी की सरकार में है. मैं पूछना चाहता हूं तेलंगाना में कितने ओबीसी मंत्री हैं? और मैं राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से कि 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस्तीफा दिया कितने ओबीसी मंत्री थे? 2-3 भी नहीं थे पूरी कैबिनेट में. इसलिए इससे बहुत साफ हो जाता है कि इनका उद्देश्य समाज के अंदर भ्रम पैदा करना और अपने परिवार के हाथ में सत्ता रखना है. चूंकि वह उद्देश्य बिखरता हुआ नजर आ रहा है इसलिए इस प्रकार के प्रपंच, झूठ और मिथ्या प्रचार का सहारा लिया जा रहा है. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। वो एक्टर जो थिएटर की मिट्टी से मंच कर पहुंचे फिल्मों के आंगन में, ऐसी लड़की मिली ना कोई अब तक जिसे मैं जाऊं और बच जाऊं। वो अभिनेता जिनकी निजी जिंदगी नहीं रही किसी फिल्मी कहानी से कम। मोहब्बत की हर दिल में है राजधानी। अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के गीत प्यार मिला सब कुछ मिला, प्यार है तो संसार है। तरुण से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। होठों से छू लो तुम्हें, मेरा गीत अमर कर दो। इस रविवार 22 जून सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे नव्या फार्मसी कॉलेजीची स्थापणूक जातली अशें जाहीर केलें। गोंयांत पारंपारीक आनी वेवसायीक अभ्यासक्रम खूब जाल्यात। आतां गरज आसा ती कुशळटाय प्रेरीत अभ्यासक्रमाची आनी तातूंतल्यान नव्या नोकऱ्याची संदी निर्माण जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ते आयज करियर उड्डाण ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयताले। बारावीच्या उपरांत ITI करूंक जायना अशें कांय नासता। ITI बी 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सेस अवेलेबल आसा 17 आनी ते कोर्सेस जेका आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटा म्हणजे खुबशे कोर्सेस। इट इज नॉट ओनली ITI म्हणजे सेकंड स्टँडर्ड लो। बऱ्याच जाणांक दिसता ITI म्हणजे सेकंड स्टँडर्ड आनी हांव कॉलेजीक वयता हांव कोंकणी खूब पडलो हो एक ढब आसा तसलेचो तो काडून उडयात। वेट म्हणल्यार ITI वचून पळयात there are different types of courses, not only the traditional electrical with plumber आमी फॅशन डिझायनिंग आनी हॉस्पिटॅलिटी फ्रंट ऑफिस हे बऱ्या पद्धतीचे कोर्सेस आमी सुरवात केल्या। आफ्टर 12 ग्रॅज्युएशन रेग्युलर जावपाक जाय अशी कांय गरज ना। तुमी जर ITIतल्यान एखादो कोर्स शिकले आनी एक्सटर्नल ग्रॅज्युएशन जरी केलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर डिफरंट टायप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंडा अंतर्गत विद्यार्थ्यां खातीर बसीच्या सेवेची सुरवात केली। तशेंच TSP येवजणे अंतर्गत स्पोर्ट्स किट्साचे वितरण केलें। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, शिक्षण खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्यो बसीस फक्त विद्यार्थ्यां खातीर आसात। तांचो लाव गांवगिऱ्या वाठारांत विद्यार्थ्यांक जातलो अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या वतीन ज्यो आमी बसीसाच्यो सुरवात केल्ल्यो आसा ह्यो बसीस ज्यो निव्वळ फक्त स्टुडंट्सां खातीर आसा, पब्लिके खातीर ना। म्हजें म्हणणें जे अफेक्ट जे गांवांतल्यान भुरगे हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीस हाज्या खातीर जे भुरगे आमच्या सिटीत येतात त्या भुरग्यां खातीर आसा। सकाळी आनी दनपारां अश्यो 2 रुटाचेर चलतल्यो। म्हणजे आमी फॉर एक्झाम्पल द गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी कन्सिडर करून बिचोलेंतल्यो हाय सेकंडरी आनी कॉलेज कन्सिडर करून त्या खातीर फिक्स येवपी भुरग्यांक हाजो एक म्हणजे इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बट तरी सुद्दां ताका पास मेंटेन करपा खातीर एक तेंचे कडेन पास सिस्टम आसतली जेणे करून एक सिस्टम जाग्यार पडपा खातीर इट इज नॉट फॉर द पब्लीक, इट इज ओन्ली फॉर द स्टुडंट्स। हाच्या खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो बऱ्यांतलो बरो उपयोग मायनिंग भागांतल्या भुरग्यां खातीर करता। मायनिंग भागात सतत पयलीं कंपनी बसीस चलयताल्यो, त्यो कंपनी बंद जाल्या उपरांत त्या भुरग्यांची सोय जावची म्हणून सुरू केल्यो ह्यो बसीस। NOIW च्या प्रतिनिधी मंडळान गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांकां SIC उद्देगांतल्या वेगवेगळ्या AOIW कार्यावळींची नियाळ घेतलो। ह्या प्रतिनिधी मंडळान GS यशवंतरायकर, मुखेल सल्लागार MA बापट, सध्या सचिव संस्था सचिव अनुराग मिश्रा, उपाध्यक्ष मिथाली बॅनर्जी तशेंच ZOIW अस्तंत विभाग आनी पुणे 2च्या कार्यकर्त्यांचो आस्पाव आसा। हे प्रतिनिधी मंडळ 15 ते 16 जून मजगती गोंय भेटेर आशिल्ले। तांणी गोंयच्यो STM संगीता परब, MM संतोष पाळकर ह्या अधिकाऱ्यांची भेट घेवन आर्थीक आव्हानां विशीं तांच्या बरोबर चर्चा केली। ह्या विशीं अधिक माहिती उपाध्यक्ष मिथाली बॅनर्जी हांणी दिल्या। ये जो है बहुत ही एक एकजुटता में
जो हमको ये मिला यहाँ गोवा में, वो एक हमारे NOIW संगठन, साथ साथ में गोवा में भी जो हमारा संगठन है, वो सबको बहुत अच्छा एक अपलिफ्ट मिलेगा। एक हम अच्छा कार्य कर सकते हैं संगठनात्मक शक्ति के द्वारा, और अच्छे कार्य में हमेशा ही जो है हमारा जो LIC का जो मोटो है, उसमें जो है मेन मोटो जो है हम दूसरों का भला करें, योगक्षेम वहाँ में हम, तो उसमें जो है वही मोटो लेके चलते हैं। साथ में हमारा NOIW का जो संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, ये हमारा एक विश्वास है। हमारा राष्ट्रवादी यूनियन, हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे और गोवा में निश्चित रूप से संगठनात्मक कार्य करेंगे। पणजेच्या ESG संकुलान गोंय चित्रपट महोत्सव 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन जातलो। अंदू महोत्सवाची 10वी, 11वी आणि 12वी आवृत्ती एकठांय घेतले। महोत्सवाक चित्रपट धाडपाची निमणी मुजत 7 जुलय आसा, अशी माहिती मुखेल मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सोमारा पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार आमदार डेलायला लोबो, मुखेल कार्यकारी अधिकारी अश्विनी चंद्रू हजर आशिल्ले। 14, 15 आणि 16 आणि 17 असे ऑगस्ट हे 4 दीस गोंयांतले एक उत्सवाचे वातावरण फिल्म इंडस्ट्री खातीर आसतले, गोंयकारां खातीर आसतले। म्हणजेच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल येवच्या पयलीं गोवन फिल्म फेस्टिवल पळोवपाची संद ही समेत गोंयकारांकच न्हय तर विशेष करून पूर्ण फिल्म इंडस्ट्रींतल्या देशभरांतल्या लोकां खातीर हांव इन्वायट करता की तांच्यांनी हांगासर गोवन फिल्म फेस्टिवल ह्या 3 एडिशनांनी भाग घेवचे आणि वाटेकारी जावचे, पिक्चर्स पळोवची, अशा पद्दतीन हांव सगळ्या जाणांक निमंत्रीत करता। टिकाऊ शेतीक चालना दिवपाक तशेंच थळाव्या शेतकारांक पालव दिवपा खातीर आरपोरा नागोवा पंचायतीच्या जोडपालवान कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी थळाव्या शेतकारांक बियांचे आनी साऱ्याचे वांटप केले। फुडल्या पिळगेन शेती कडेन वळचे ह्या हेतान शेतकारांक पालव दिवन हो वेवसाय अदीक घटमूट करपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायली। शेतकाराची भुरगीं शेतांत देवंक सोदिना, एक मोठो प्रश्न हो सुटावो करपा खातीर सरकारान, पंचायतीन, NGO, फार्मरांनी, जे सिनियर फार्मर आहात तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक हे आमचे ट्रेडिशन शिकोवपाची गरज आसा की आमची शामाय सपाय शेत लायताली, आवय बापायन थोडे तेंप लायला आनी सोडले आनी आतां भुरगीं कशीच लावंक सोदिना। म्हाका दिसता हे आमचेर आहा, जोड एकल्याचेर आहा, शेतकाराचेर आहा। आमी कितलो तेंकां सपोर्ट दितले, आमी कितले तेंकां सांगतले, आनी ती शेतान येतली आनी ती शेतकार म्हणजे तेंचे आवय बापाचे ट्रेडिशन कशें फुडें व्हरतले तेजेर एक व्हडली ही चॅलेंज आहा। म्हाका दिसता वी शूड ऑल वर्क टुगेदर फॉर दीस। खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव। संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कल सुबह तक ये हॉस्टल तुम्हें हमेशा के लिए खाली कर देना है। इस नोट का मिलना अपने आप में एक सबसे बड़ा सुराग। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम्हें, जैसा कहता हूं वैसा करोगे या नहीं? कहा ना नहीं। सुराग द क्लू प्रतिदिन रात 11 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर।
विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. रस्तो सुरक्षा जागृताय कार्यावळी अंतर्गत ट्रॅफिक एज्युकेशन सेल पणजी हांणी कुचेली म्हापशेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांक येरादारी विशीं जागृताय ट्रॅफिक एज्युकेशन सेलाचे PSI तुकाराम मांद्रेकर हांणी विद्यार्थ्यांक येरादारीचे नियम पाळपाची गरज सांगली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन हजर रावन कार्यावळीक बरो प्रतिसाद दिलो. 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी आयज बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जावपी मुखेल कार्यावळीच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत जातल्यो आनी ताची तयारी नेटान चालू आसा. ह्या वेळार खबराकारांक म्हायती दितना खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी गोंयकारांक दिसाक 1 वर तरी योग अभ्यास करचो असो सल्लो दिला. प्रत्येक तालुको जो आसा तो एक कन्सर्न मिनिस्टर किंवा कन्सर्न जो आमदार जो आसा तो आमदार थंय उपस्थिती लायतलो तशें आमी तांकां लेटरां केल्ले आसात. आय विल ऑल्सो गोइंग टू टॉक टू देम पर्सनली आनी हे सगळ्यांक घेवन जितले जितले पार्टिसिपंट्स भुरगीं पार्टिसिपेट जातली तांकां सगळ्यांक टी-शर्ट्स आनी जो तांकां आमी मॅट्सूय थोडीशी दिवपाचो आमी तयारी केल्ली आसा. हेजे पयलू आमी फक्त 250 मॅट्स आज पर्यंत आमी प्रत्येक तालुक्याला म्हणजे सगळ्या कडेन दिल्ली आशिल्ली. पूण हो एक लार्ज स्केलीचेर एक योग डे सेलिब्रेशन जावचो इंटेन्शन इतलेंच आसा. योग डे ह्या दिसाच योग करप आनी मागीर तें सोडून दिवप. कारण म्हज्या सरकाराक गोंयच्या सगळ्या नागरीक जे आसा तांकां आरोग्याची काळजी आसा. निदान त्या निमित्तान टोटल मास ताजें अवेरनेस जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान डॉ. प्रमोदजी सावंत आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी म्हजे डिपार्टमेंट ह्या माध्यमांतल्यान तिनूय डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजो अवेरनेस आमी करपाक ठरयल्लो आसा. महिला वन डे विश्वकपाचो वेळापत्रक जाहीर जाला. 30 सप्टेंबर ते 2 नोव्हेंबर मजगती ह्या खेळाचें आयोजन जाता. 8 पंगड हातूंत वांटेकार जावपाचे आसात. भारत 30 सप्टेंबराक आपल्या अभियानाची सुरवात करतलो तशेंच भारत पाकिस्ताना आड 5 ऑक्टोबराक खेळटलो. विश्व टेस्ट चॅम्पियनशीप श्रीलंका आणि बांगलादेशामदी आयज पयलो खेळ सुरू जाता. बांगलादेशान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. ही टेस्ट मॅच श्रीलंकाचे दिग्गज ऑलराउंडर आंजेलो मॅथ्यूजच्या करियरांतली शेवटची मॅच आसतली. ह्या माळेंतलो दुसरो खेळ कोलंबो हांगा जातलो. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.0 अंश सेल्सियसतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. G7 परिषदेत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी पावले कॅनडान. G7 देशाच्या अध्यक्षा बरोबर तशेंच जागतीक संस्थांच्या मुखेल्यांब बरोबर करतले चर्चा. G7 परिषद अर्ध्यार सोडून अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प पावले वॉशिंग्टन. इराण इस्रायल संघर्षाच्या फाटभुंयेर तेहरानाच्या नागरिकांक वाठार सोडपाचो दिलो सल्लो. देशाच्या सगळ्यात व्हड गतीशक्ती मल्टी मॉडेल कार्गो टर्मिनलाचे उक्तावण. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी 5वो पावटो दाखोवन गेले उक्तावण. काँग्रेस आणि इंडी गठबंधन जागतीक जनगणनेविशीं निर्माण करता भ्रम. भाजपान विरोधकांक धरले धारेर. शिक्षणाबरोबर कुशळटाय म्हत्वाची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळी वाठारांत नवे फार्मसी कॉलेज स्थापणुके विशीं केले जाहीर.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।